थंयसर हो गोलियात बालोकान येवन ताच्या फाटल्यान येदी व्हडली फौज राखून रावसलो आनी ह्या धाकट्या चरक्याक पळोवन तूं कालें करताय रे, तूं काल्याक आयलाय रे, हो वे हो. आनी हो ताची बरी ताचे कडेन बरें नडते नटल्यार ते आदीच ताका वयर दवरलो. इतलो बरो, इतलो दयाळ, इतलो उदार मनीस ताका वयर दवरलो. एक महान देवशास्त्री ओरिजन म्हणलो लात्या भाशेन अशें बरयता, उबी दिविसियो तिबी पेक्कातुम, उबी दिविसियो तिबी पेक्कातुम. कोणाक लातें समजता गे हांगा? म्हाका समजता, कित्याक म्हळ्यार म्हाका इटालियन भास बरी गत आसा. इटालियन भास आनी लातें भास सादारण आमची हिंदी आनी कोंकणी आशिल्ले बरी. उबी दिविसियो तिबी पेक्कातुम. खंयसर मोसरा वरवीं, रागा वरवीं, या हेर कारणा वरवीं झगडें आनी विभजन आसा गी थंयसर पाताक आसा. खंयसर मोसोर आसा थंय पाताक आसा, खंयसर राग आसा थंय पाताक आसा, खंयसर विभजन आसा थंयसर पाताक आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत एक आपुरबायेची काणी. तुमी जाणा आसा तुवें गोलियात कोण म्हणून? आयकलां गोलियाता विशयान? गोलियात आतां ह्या काणयेक एक बॅकग्रावंड आसा, फाटली चरित्र आसा. कालच्या दिसा तुमी मिसाक येवन येतल्यार थंयसर आमकां ही काणयेचो सारांश मेळटा. आतां इज्रायल पर्सा इजिप्त गांवांतावन येवन बसयल्ल्या गांवाक आयल्या उपरांत तांकां राय नातलो. तांकां सगळे मुखेली आहले. मोइजे बरी, जोशुआ बरी मुखेली आहले, राय न्हय ते. आतां तांणी कितें केलें? इज्रायल पर्जेन थंयसर येवन रावल्या उपरांत बसयल्ल्या गांवाक तांणी बोंतोनी पळयलें. बोंतोनी पळोवन तांकां मोसोर जालो. अळे हेर गांवच्यांक राय आसा, आमकां राय ना. हेर गांवच्यांक रायाक एक रावळेर आसा, आमच्या गांवाक एक रावळेर ना. त्या देखून आमकां एक राय जायचे, आमकां एक रावळेरी जायचे म्हणून तांणी सामुएली कडेन विचारलें. सामुएल त्या वेळा प्रोफेट जाल्लो आनी सामुएल देवा लागीं विचारता आनी म्हणटा, आमच्या लोकांक राय जाय गे, आतां कालें करचें, आमकां राय ना. ताका देव म्हणालो, अळे राय म्हणटात, हांवच तुमचो राय न्ही, तुमकां दुसरो राय घर जाय. हांवेंच तुमकां इजिप्त गांवांतान इतल्या व्हडल्या आजापांनी तुमकां हांगासर आपण हाडलें, मरुभुमीन तावन त्या अरण्यान तावन तुमकां सोमकून इतल्या बऱ्या तरेन हांवें आपण हाडलें. तुमकां मान्ना खावंक दिलें, तुमकां अरण्यांत उदक दिलें, तुमकां अरण्यांत खावंक जाय म्हणून मासी दिलें. हें सगळें दिल्या उपरांत तुमच्या बसयल्ल्या गांवाक मोव आनी दूद वळच्या गांवाक पावयल्या उपरांतय तुमकां आनीकय राय म्हणचें तुमी सारकें. पळय, राय तुमकां दिता, तुमी जाय जाल्यार रायांक तुका दिता. पूण राय कितें करतात? तुमचें सूंक वसूल करतात. तुमच्या भुरग्यांक ते आपूण व्हरून सैनीक करतात. ते सैनीक जावन झुजांत मरतले आनी असली पुरा वीद वावळी जातली. तुमकां असलो राय जाय गी? ना ना, आमकां एक राय जायत. कित्याक आमी हेर राष्ट्रांक पळयता, तांकां राय, आमकां राय ना, आमी कशें जियोवचें? आमकां राय जायचेच जायत. काणगे साऊल रायाक नेमक केलो. साऊल राय पयल्लो राय, कठीण मनीस, बळबुद्दीचो मनीस. आरामतावनूच ताणें आराम केलें. देवाक आराधन करच्या बदलाक बॉम्ब्याची पुजा केली, नाका जाल्लीं कामां करूंक आराम केली. आनी आतां कितलें घडलें? थंयसर फिलिस्त्यागार आयले. आतां हो राय, ताका रावळेरी ना आनी ताचे कडेन सैनी मस्त नात. हो लोक येवन हांगा रावला. आतां तांचे विरोध झूज मानल्यार खंडीत जावन हो जागो आमचो जातलो, मोव आनी वळसो जागो आमचो जातलो म्हूण फिलिस्त्यागार आयले. फिलिस्त्यागारांक लिडर कोण, मुखेली कोण? तांच्या सैनिकाचो गोलियात. व्हडलो मानाय, व्हडलो. ताच्या हातांत एक भालो आनी सक्कळे लोंकडाचें खावाशी घालून आयलो मुखार. ताच्या फाटल्यान सैनीक. आतां ताच्या मुखार रावचें कोणें? साऊल भियेलो. हांवें कशें ह्या मनशा कडेन झगडचें? तो एका मारान म्हाका लागाट काडूंक का? व्हडलो गोलियात. त्या दाडा दावीद मुखार आयलो आनी म्हणालो, राया, तूं कांय भियेनाका, हांव तुका राखतां. अरे, तूं येद असो भुरगो, तूं म्हाका राखताय? तो एका मारान तुका लागाट काडूंक का? येदो व्हडलो मनीस. तूं कांय भियेनाका, हांव सर्वेस्पराच्या बोळान येतलो.
म्हजे कडेन त्राण ना जावंक पुरो सर्वेस्पराच्या बळान येतलो. ही कालची काणी. तो कितें केलें, न्हंयच्या तडीर वचोन 5 पातोर काण गेले, धाकटे पातोर, आनी एक खाबें काण गेलें. म्हळ्यार तो गोवळी न्ही, खाब्यान तो भोवशा वागांक आनी हाका कोल्यांक आनी पुरो दुस्पटायतालो. त्या देखून ताचे कडेन खाबें आसलें, ताका समा मारूंक कोत्ता आहलें. 5 पातोर काण गेले, ताजे पोतयेन गेले आनी आयलो झुजाच्या वाठाराक, त्या मैदानाक. थंयसर हो गोलियात भालो काण येवन ताच्या फाटल्यान येदी व्हडली फौज राखून रावसलो. आनी ह्या धाकट्या चेरक्याक पळोवन, तूं कालें करताय रे, तूं काल्याक आयलाय रे, हांव तुका लागाड काडटलो, तुका जीवशी मारतलो आनी आमच्या परजेक जैत मेळाशें करतलो म्हणालो. तूं कालें हांव पेटो म्हण चिंतलाय गी. एक दांडो आनी एक खाबें काण येवन आयलाय म्हाका मारूंक. तुका हांव जीवशी मारतलो, तुका पिठो करून तुजें मांस हांव सुकण्याक दितलो आनी रानाच्या पेट्यांक हांव खावंक दितलो म्हणालो. त्या दाळा 300 उतरां दाविदान म्हळीं, हांव सर्वेस्पराच्या बळान आयलां, म्हज्या बळान न्हय. पळय आतां कोण जिखता गी म्हूण पळया. झूज आराम जालें. दावीद धांवलो, धाकटो भुरगो न्हय, कांय 12 वर्सांचो भुरगो गी. त्या दाळाच ताका माकुल्लो सामुएलीन. धांवलो, खाब्याक एक बरो पातोर शिरकायलो आनी वण्ण मारलो. खंय पडलो? खोपालाकच पडलो. म्हळ्यार कोण गे खोपालाक हात लायता, खोपालाकच पडलो. सगळ्या आंगाक लोंकडाचें खावपाचें, हातांत बालो आनी हातांत एक कालें म्हणटा ती थाली. कोणी बालो उडयल्यार आड धरची, पूण खोपालाक मात ताणें खंय घालूंक ना. खोपालाकच पडलो. तो फातोर इतलो गुंड गेलो गी, येदो व्हडलो गोलियात तोळटमाट बोडले बरी पडलो मोचुकोण. दावीद धांवलो. ताचे कडेन तालवारी नासली, खाबें आनी दांडो काडून आयिल्लो. ताचीच तालवार ताणें ओडली, ताचें शीस ताणें कापलें. हें पळोवन सगळो फिलिस्त्या गार तरतरोन धांवले. धांवतना कालें केलें, इस्रायल घरांनी धांवडावन तांकां मारलें. आनी आयची काणी बारी सोबीत आसा. आतां जैत मेळ्ळें इस्रायल घरांक, जैत मेळ्ळें. कोणा तावन मेळ्ळें जैत? दावीदा तावन. येदोसो भुरगो दावीदा तावन जैत मेळ्ळें. आतां तुमी जाणात काजाराच्या माटवान कालें करतात, रोसाच्या माटवान कालें करतात. काजाराच्या माटवान बायल मनशांनी फुलोवचें न्हय गी. बायल मनशांनी केदाळे फुलोवचें, ओवियो सांगून वो वे वो. आनी वो ताची बरी ताचे कडेन बरें नडतें नातल्यार त्या दीस ताका वयर दवरलो. इतलो बरो, इतलो दयाळ, इतलो उदार मनीस ताका वयर दवरलो. बायल मनशांनी तें बरें एक वर्तन. म्हळ्यार ताका इल्लें फुलोवचें. काजाराच्या टायमार इल्लें दादल्या मनशाक फुलया म्हणून. तशें ती केलें ह्या बायल मनशांनी. कासाळां आनी घुमाट काडून येवन डान्स करून आयली मुखार. डान्स कर म्हळ्यार तो एक संभ्रम. हो संभ्रम व्हडान जाताना बायल मनशांनी कितें कातारां गेलीं? सावलान 1000 जीवशी मारलां तर दाविदान 10,000 जीवशी मारले. सावलान 1000 लोकांक जीवशी मारलां तर दाविदान 10,000 लोकांक जीवशी मारले, फिलिस्त्याकाराक जीवशी मारले. आतां कितें घडलें? अरे हांव राय जावन हे देशा भुरग्याची प्रशंसा करता ती बायल मनशां हांकां तकली समाय. हांव राय, ताणें फिलिस्त्याकाराक काडल्यार लागाड काडल्यार कितें जालें? हांव राय, जैत म्हजें, ताका मोसोर जावंक सोदता. मोसरान कितें काडलें चिंतलें. आनी ताका जाय कितें? राय रजवटकी मात्र. तो राखण आसा, हांव केदाळा मरता गी म्हणून. तो मरच्या पयलीं हांव ताका लागाड काडटा म्हणून भायर सरलो सावलो. हांव ताका जिवेशी मारतलो म्हणून. हें ताचें ताणें पुताकी सांगलें. भाव भयणीनो, थंयसर मोसोर उब जालो. मोसरा विशयंत थोडी चिंतना आमी चिंतून पळया आज. म्हाका भाव भयणीनो, मोसोर कारण कांय फायदो ना. व्हड जावचो मनीस व्हड जावनूच येता. सोबीत आसलो मनीस सोबीत तूं उरता म्हूण सांगूंक जायना. ग्रेस्त मनीस ग्रेस्त जावन येता, तो ग्रेस्तच तूं उरता म्हूण जावंक जायना. तालेंत असो मनीस ताची तालेंतां उर्जीत करता आसा. तुका देवान कितें दिलां? जें कितें तुका देवान दिलां तें उर्जीत कर. ती खोंडोवन पळय. देवान आमकां हर एकल्याक तालेंत दिलें आनी ते तालेंताचे वापर पळय. देव जेजून सांगिल्लें, एकल्याक 5 तालेंतां दिलीं, एकल्याक 2 तालेंतां दिलीं, एकल्याक 1 तालेंत दिलें. आतां 5 तालेंतां दिल्ल्यान कितें केलें? 5 सर्ती कुडसिलीं. 2 तालेंतां दिल्लें आनी 1-2 कुडसिलीं. 1 तालेंत दिल्लें तो धांवलो आनी पूर्ण दवरलें. ताका पूर्ण दवरचें म्हूण गरज जाली. जायत्यो बोटी आमी मोसरान आमची आशिल्लीं तालेंतां पूर्ण दवरता आनी हेरांक पळोवन आमी मोसर पावता. हें एक विशेश तराचें
व्हरतना म्हाका मोसर जाला मस्त बोटी ना म्हणून न्ही ल्हान आसतना आतां थोडी थोडी मोसर जाता मनशाचें सैम पूण मोस्त्राची चिंतना आमच्या मोतीन येता आसतना ती आमी मागण्या मुखांतर ती परिवर्तन करूंक जाय. जर तर देवान ताका ग्रेस्त केला, जर तर देवान ताका सोबीत केला, जर तर देवान ताका बरी तालेंतां दिल्यांत ती देवाची तालेंतां देवाची महिमा ताची थंय वाडोवन दीत आनी सोडोन दीत म्हणल्यार इराद्यान देवान ती तालेंतां ताका दिल्यांत त्या देखून हांवें संतोश पावोंक जाय. हांवें मोसर केल्ल्यांत तो ल्हानय जायना व्हडय जायना, व्हड जावंक पुरो थोड्या कारणाक लागून ल्हान जावंकय पुरो पूण म्हज्या मोस्त्रान म्हज्या थंय कांयच बदलावण करूंक जायना. आतां पळय थोडे फावटी आमच्या शेजारा कोणी एक चेडूं बरें करून कंतार केलें जाल्यार म्हज्या पोटांत एक कलगी दूख बगता म्हाका. अरे म्हज्या धुवेक तसलें तालेंत मेळोवना म्हणून ना, म्हज्या धुवेक तसलें तालेंत मेळोवना न्ही ताकाच कित्याक दिलां. तें खंय आमच्या शेजारा आमच्या वाड्यांत बंबयंत लता मंगेशकर बरें सिंग केल्यार छा तें कितलें बरें कंतार म्हणटा तें पोदां म्हणटा म्हळ्यार एक ल्हानशें भुरगें बऱ्या तरान कंतार केलें म्हज्या शेजारा ताचे विरोध म्हाका मोजोर. लता मंगेशकरान ह्या आशा भोंसलेन मुंबयच्या गांवांत भायल्या गांवांत केदें व्हडल्या कितलें बरें करून कंतार केल्यार म्हाका कांय पडोन वचोंक ना. पळय मोसोर तसो पयस आशिल्ल्यांनी कांय केल्यार म्हाका पडोन वचना. म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या शेजारा, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या फिरकजेंत कोणी एक बरें वाचप वाचलें, कोणी एकलो इगर्जेच्या वाठारांत आसा म्हूण चिंत्या म्हळ्यार तो पळय हांगात लोडोन आसा, ताका घरा काम ना, ताका काम करताय तो बायलेकी बरें करून पळयता गिना गे सगळो दीस इगर्जेच्या वाठारांत आसा. तो कांय ताका ताणें कांय जोडलां आसतलें बरें, तो चिंता आसतलो म्हाका इगर्जेच्या वाठारांत आयल्यार म्हाका इल्लेशें बरें जाता. तूं कोण ताचे विरोध अपराध मांडूंक? देवान आमकां जायतें दिलां मगाळ बाबीनो, जें कसलीं तालेंत आमकां देवान दिल्यांत पळय ती आमी उर्जीत करूंक जाय. You must know what to do with what you have, not looking at others and getting envied. देवान तालेंतां मस्त दिल्यान, सगळ्यांक दिल्यान म्हळ्यार देवाक कांय उणें ना. तुका जर तर तालेंत उणें दिलां जाल्यार देवा लागीं माग जें कितें तुजें थंय आसा तें तुवें उर्जीत करूंक गरजेचें. आतां साऊल रायाक पळय तें मोसोर जालो. साऊल रायान संतोश पावोवचें आहलें म्हजें राज म्हाका जैत मेळ्ळें. ह्या धाकट्या भुरग्यान गोलियाताक लागाड काण जाल्यार म्हाका जैत मेळ्ळें. आतां प्रशंसा ताका एक 2-3 दीस ती गायन करून व्हड करतली, मागीर म्हजेंच राज न्ही गे संतोश पाव येता आहलें म्हूण तो मोसरान बरलो. मोसराक वखद कसलें अळे पवित्र पुस्तकांत जायत्यो काणयो आसात. आबेलाक दिवशी मारलें कांय ना वय मो झूज एक वर्ण बांयत घालन त्या इजिप्तकारांक इकल्लें ताच्यात भावांनी मोसोर कित्याक जाकोबान झुजेचो मोग केलो. तशेंच जेजू आपली बरीं बरीं कामां करता आसतना साधू सेव आनी फारिजेव आनी प्रधान याशाक पुरा मोसरान भरले. आतां सगळीं ताच्या फाटल्यान येतात, आमच्या फाटल्यान कोणी येनात मोसोर. अशें बायबलांत आमकां मस्त काणयो आसात, मस्ती गजाली आसात मोसरा विशय. पूण आमच्या जिवितांत जें कितें आमी करूंक जाय मगाळ भाव भयणो, जर तर आमचो क्रिस्तांव भाव क्रिस्तांव भयण व्हड जालीं, ग्रेस्त जालीं, बरीं जालीं, सोबीत दिसतात, बळादीक आमी संतोश पावोंक जाय. ती दुसऱ्या धर्माची न्हय मू, आमचीच मू, आमच्याच वाड्याची मू, क्रिस्तांवंत मू, जेजूची कूड मू, जेजूच्या कुडीचे सांदे मू, त्या देखून हांवें संतोश पावोंक जाय. म्हज्या कुटुंबाची कोणी ग्रेस्त जाता जाल्यार थोडे फावटी आसा कुटुंबांनी इना तांचे कडेन जायतें आसल्यार तांच्यात भावाक आनी भयणी कांय दिनात. ती वळवळतात, ती कळवळतात, तांकां तशेंच दुबळें ताणें कांय काम करून ताका कित्याक दिजे, धर्मा कित्याक दिजे, तो काम केल्यार ताकाय जाता आहलें. ताणें काम करून आळसाय केली, पियोन सगळें लागाड काडलें म्हणून आमी ताचेर अपराध म्हणटा. वेर चॅरिटी बिगिन्स एट होम. आमी कुटुंबाच्यांक आदार करी जाय, तें आमचो कायदो. जर तर तुजे कडेन एक 10 लाख रुपये आसात, तांतले एक 2000 रुपये तुज्या भावाक दी वळवळटा न्ही. आनी थोडे फावटी घालें जाता तूं कितलेंय दिल्लें ताणें गिळचें तूं सोड न्हू आनी सांगचें घालें म्हाका खाय्ये दिनात, म्हाका खाय्ये दिनात, म्हाका तसलेय मनीस आसात. तसल्यांक समाधान करूंक जायना आनी तेंय सांगचें. थोड्यांक कितलें दिल्यारय पावना, कितलेंय दिल्यारय पावना. तुजें आशिल्लें सगळें घरदार दिल्यारय तुज्या भावाक तें पावना. तेंय एक आनी एक गजाल ती सांगची न्हय हांवें. पूण आमच्या घरा कोण वळवळटा तांकां आमी पयलें पावोंक जाय. आमच्या घरा कोण वळवळटा
चॅरिटी बिगिन्स एट होम. मागीर बायल्यांक दी, मागीर ही गरजेक दी, सड्ड आसल्यार ही गरजेक दी. दिना म्हूण हांव पयलें घरच्यांक, तुज्या भाव भयणीक, तुज्या सैऱ्या दैऱ्यांक तांकां दी, तांकां समाधान कर. त्या दाळा ती एका दाळा तूं मोडोन तुजें पॅकार्ड मोडोन पडल्यार ती तुजी जतन घात गेली. तुजी भाव, तुजी भयण, तुज्या कुटुंबाची ती जतन घेतली. बायलो कोण येना, बायलो तुजे पयशे पॉकेटीन घालता, बाय बाय म्हूण चलता, मागीर तुका पळोवंक येना. पूण कुटुंबाच्यांक तूं कुमक करशी जाल्यार एक दीस न्हय आनी एक दीस ती येवन तुका कुमक करतलीच. चॅरिटी बिगिन्स एट होम. जें कितें आमचे लागीं आसता तें वांटून घेवंक जाय. पूण हेरांक ही आमी बऱ्या नदरेन पळोवंक जाय. ग्रेस्त काय दिल्या, तालेन दिलां. आमी व्हडलें अहंभावान, हंकारान भरचें न्ही. जें कितें देवान दिलां तें आमी स्विकार करचें आनी संतोशान, संपिकायेन आमी जियोवचें. त्या जाल्यार आमचें जिवीत बरें जाता. हांगासर आमी पळयता मोगाळ भाव भयणीनो, मोसरा विरोध वकात कळलें, रागा विरोध वकात घालें मोग. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, जोनातान दाविदाचो इश्ट सावलाचो पूत. सावलाचो तो मोग करतालो, मोगाचो पूत तो. पूण जाल्यार दाविदाक सावलान कितें करता म्हणलें ताणें आयकलें आनी गुटान येवन ताणें सांगलें, आळे म्हजो बापूय तुका लागाड काडूंक चिंता, जागृत राव. म्हजो बापूय तुका जीव अशी मारूंक चिंता, जागृत राव. आनी हांव फाल्यां एका बोल्या कडेन रावोण, तूं बोल्यांत लिपोवन राव. हांव म्हज्या बाबा कडेन उलयतां, सावला कडेन उलयतां, ताका हांव ताची मोद सारकी करूंक पळयतां. आनी तशें सावलाक ताच्या बापायक आपोवन जायती प्रशंसा केली. दाविदान तुका कालें वायट केलां, ताणें बरेंच केलां न्ही. जें कितें ताणें केलां तें तुज्या राजा खातीर केलां. फिलिस्त्यागाराक ताणें लागाड काडून जैत मेळ्ळां तर तें तुजें जैत. ताका कित्याक तूं रागाड करूंक चिंताय, ताका कित्याक तूं जिवशी मारूंक चिंताय. तें समजालो सावल. पूण जाल्यार ताचो मोसोर उलोवंक ना. मुखल्या पानांनी आमी वाचलें तर ताणें एक दीस जेवणा दळा सावलाक जिवशी मारूंक एक बालो उडयलो, तो सुकयलो ताणें. दाविदाकी जायती अवकाश आशिल्ले सावलाक जिवशी मारूंक. एक फावटी तो माट्यांत आसतना थंयसर सोरी आनी थंयसर भितर सरलो काळोखांत. ताका थंयसरच सावलाचें शीप कापी येता आसलें. पूण ताणें कालें गेलें बऱ्या मनान, मागलेल्या मनशाक, मागलेल्या रायाक हांव कितें कसलेंच पाड चिंतना, पाड हाडिना म्हणून ताच्या कोटाचो एक कुडको काडून व्हेलो आनी म्हणालो, पळय म्हाका तुका जीव अशी मारी येता जाल्यार हांवें मारूंक ना, हांव बरो मनीस. दाविदान सांगलें, देवान तुका म्हज्या हातान दिल्लो, जीव अशी मारी येता जाल्यार हांवें मारूंक ना. त्या दाळा सावलाक त्या दाळा कळीत जालें दावीद मोगान आसुल्लो, दावीद एक मोरो मनीस. पूण ताच्या काळजांत आसुल्लो मोसोर ताका पयस व्हरूंक जावना. मगर भाव भयणीनो, आज आमी इवांजेलांत पळयता कशें जेजू बरेंच करून गेलो. सादुसेव, फारिजेव, इतलो लोकांचो व्हडलो जोमो ताच्या फाटल्यान गेलो. लोक कितेंय म्हणून दी मोगाळ भाव भयणीनो, बरें करचें सांडचें न्ही आमी. कोणीय कितेंय म्हणून दी, तो पाद्रबाच्या घराच पडटा, तो हांगाच पडटा, हेंच करता तेंच करता, आमकां जायत्या तरांचे आयकोंक मेळटा. पूण बरें करचें आमी रावोवचें न्ही. कित्याक आमी जेजूचे जेजू बरें करीत गेलो, सगळ्यांक बरें करून गेलो. तशें आमी मागया आज जेजू बळका लागीं जें कितें देवान आमकां दिलां तें उर्जीत करूंक आमच्या जिवितांत. जें कितें देवान आमकां दिवंक ना तें जाता जाल्यार, देव आमकां दिता जाल्यार मागणें करया आमकां मेळोंक. मेळनातल्यार देवाची खुशी म्हणून ताका शरणागत जावया. जेजू बळकान ही कृपा आमकां लाभोवंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन मागया. आमेन.